यूथ ऑफ GSB सेवा मंडळाचे 69th गणेशोत्सवाचे अद्दुरी सेलिब्रेशन तुम्ही पळयलें. हांगेला उलयनातल्या रे इनकम्प्लीट म्हणून लेखता हवा ह्या इंटरव्यू सेशनाची. इत्याक म्हळ्यार एक क्रिकेट टिमा कशी ऑलराउंडर जावका की तशी आमगेला अमित अण्णा खंयची डिपार्टमेंटा ना म्हणना तांणी प्रति एक हांगा देखून एंट्रन्स ते पुरा डिपार्टमेंट पळोवन घेताची. अमित अण्णा एक 3 महिने प्रोसेस दिसते घराचे पुरा एक बदीन दवर न्हू काम करका जाता. कितले खुश आसा म्हूण असल एक सेव करचे. नमस्कार. आम्ही यूथ ऑफ GSB सकट दर्शकांक स्वागत करता GSB सेवा मंडळातर्फे. ह्या वर्सा तुम्ही पळयल प्रकार 5 दिवसात आमगेले ऑलमोस्ट जायत येयले आसा. आता खाली विसर्जन आरती आणि मिरवणुके कार्यक्रम बाकी आसा आणि विसर्जन बाकी आसा. तशें आसतना आम्ही सकाळनी आमगेले 3500 वॉलंटियर्सान मेळून सकट स्वयंसेवक सकट कार्यकर्ते एकजूट जावन कितलेय आमगेले डिफरन्स आसल्यारी आमी मोठो मेळ काम करून ह्या सक्सेसफूल हेजेर एक्झिक्यूट करून दाखयला. स्टार्टिंगा मस्त सकट कश्ट आशिल्लो आमकां, जाल्यार ह्या वर्सा आमकां गणपती लो तशी सोम्या लो देवार आशिर्वाद आसा. तशीच विशेष जावन माधवेन सोमायल आनी वरदेन सोमायल आशिर्वाद आसा म्हूण सांगच्याक आमचीच भोंवता. आमी कितले की कश्ट आशिल्ले, आमी 3 की 4 फावटी आमगेले ग्रावंडार समना आशिल्ली सिच्युएशनान मुर्ती एक 20 दिवस पयलीं सुरू जाले मुर्ते काम. त्या सकट आसतना बारी कश्टार आमी ह्या मांडटो आनी सकट रेडी केलेले. जाल्यार आसतना तितल्यान तुमी तरी आमगेले कलेक्शन आसो लोकांनी येवची गत आसो. ह्या वर्स एक्कय हॉलिडे ना, सकट वर्किंग डेज आनी बॉम्बे आसा शहरांत वर्किंग डेज कोणेय लज घालून येना. कितले की तुमी पळोवन आसता एक अर्द दिवस जो कसले स्लो आसच्या पुरो, बाकी सकट दिवस फूल पॅक क्राउड आशिल्ले. खाली आनी खाली आमगेले माधवेन सोमायल आनी वरदेन सोमायल आशिर्वाद कर. आमगेला आनी तुमी आमगेल्या बिलीफान तूं माधवेन सोम्या वरदेन सोम्या हांगा 5 दिवस हांगा बैसून आमगेले गणपती रुपारी आशिर्वाद करतात म्हणून आमकां लेखता. त्या आशिर्वाद घेवचे खातीर नाना प्रकारा लोक खंय खंयची गांवां दुखून येताची. अस्सल एक उत्सव म्हाका दिसना मुंबय शहरांत जो इवन इंटरनॅशनल लेवलार गणपती उत्सव असल म्हाका दिसना. तशीच आमी नेक्स्ट इयर दुखून ह्या वर्सी आमी मस्त कडे डिजिटल इम्प्रूवमेंट्स केलेलो आसा. फेशियल रेकग्निशन कॅमेरा आनी घालून डिजिटल थर्मल हीट मॅपिंग करून क्राउड मॅनेजमेंट करून प्रयत्न केलेलो आसा. आमी टू अ लार्ज एक्सटेंट सक्सेसफूल जाल्ले आसाची. थोडे विशयान आमगेले चूक जावन आसच्या पुरो, थोडे विशयान आमगेले मिस्टेक जावन आसच्या पुरो, आमगेले शॉर्टकमींग आसच्या पुरो. ते आमी नेक्स्ट इयर कवर अप करून हेज्या पयस लायक करता म्हणून आमी ऑलरेडी निर्णय घेतला आनी आमी त्या विशयार आमी येता मुखार शिताचे. मस्त धन्यवाद आमच्या उलयले. थँक्यू.